बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबेही आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी बागयोन इस्तेवाची परब समोर उमता. हे परबेचो विशय शुभ वर्तमान परगोडटाना येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करूया. प्रधान सेवक बागयोन इस्तेव देवाचें उतर परगोडटाना ताचेर जुदेव आड उपरासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीर जालो. आमी जेजूच्या मुणयारपणांत भाग घेतना आमी शुभ वर्तमान परगोटूंक कायदो आसा. हे देवीक मिसांव आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमी बागयोन तिश्तेव प्रथम रोग साक्षी हाजी परब समोरपता. आनी बागयोन इश्तेवान काळजीदारपणान भियेन आसतना देवाच्या उतराक तो विस्वाशी रावलो, ताजो साक्षीदार जालो. आमी उर्बेन कोणाक भियेन आसतना ह्याच देवाच्या उतराचे साक्षीदार जावंक आमकां दर एकल्याक बोळ आनी कृपा मागुया. आनी म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोळ अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवाळ मेळ्ळी सगळ्या देवतां भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Jesu Christa, Papa, Child, Spoda,
गुप्ती आमची ते सवा ओगेपणान जेजू मुखार दवरुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितोल्यांक बोगसणे मागून बागीन इश्टेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासनाच्या जिविताक जल्मलो. ओ ताचो जोयतीवोन मोग समोरबून आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वमिया तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राज चलयता सासनाच्या सासनांक दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्त्यो खुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मोतें व्हडल्यो कुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी एलेक्सेंडरकार आनी त्या भायर सिलेसेचे आनी आजेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कोडे वाड विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडें करूंक ताचे लागीं घडोन आसलें. हें आयकून ताच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लोवंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुजे हातांत घे. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, तुजे हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुजे हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कोडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो,
तुजे भितर म्हाका आसरो दी. कोरेंच तूं म्हजें कडप, कोरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलोय, म्हाका वाट दाखय. जबाब तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बोदतलो आनी मुरगडटलो. जबाब तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोषभरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या धर्मदूतांक म्हणे, मनशांताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेन भरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां झेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सोशी तांचे आनी अनबाबाट्याच्या फुडें तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितूच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कोडीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत दुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रदूच्या इश्टानो, आयचे पोरबेक ह्या मिसाक सोबीत विशय वेचून काडला. शुभ वर्तमान पोरगोडटना येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. देवाचें उतर पोरगोटूंक तितलें सोंपें न्हय. जरी तर आमी गोंयांत आसान पूण भारतांत जायत्या सुवातांचेर उक्तेपणी देवाचें उतर पोरगोटूंक जायते फावटी कश्ट आनी दुमाळो सोंसचो पडटा आनी जायत्या आव्हानाक फुडो करचो पडटा. हें म्हणटना इश्टानो, कॉरी टेन बूम ही ओस्तोरी जी जावन आसली डाच क्रिस्ती कुटुंबांत ती जल्मलोली आनी देव भिरांतीचो कुटुंब जेन्ना विश्व झूज वर्ल्ड वॉर सेकंड चलताले तेन्ना नाझी जायत्या जुदेवांक पिडापीड दिवन
तांचो प्राण काडटालो, तांकां जिवेशी मारतलो. आनी कोरी आनी ताच्या कुटुंबान कितें केलें जायत्या जुदेवांक तांणी आपल्या घरांत आसरो दिलो आनी तांच्या घराक द हायडींग प्लेस हें नांव दिलें. आनी अशें करतना पृथ्वीच्या इश्टानो, जेन्ना ह्या नाझींक तांकां कळ्ळें तेन्ना हिटलर आनी ताच्या सैनिकांक तांणी तांकां धरलीं आनी तांकां बोणकोणींत तांणी गेलीं. कॉन्सक्रेशन कॅम्पान तांणी तांकां व्हेलीं आनी थंयसर प्रिझावान ताजी भयण कोरी, ताजो बापूय तांकां थंयसर दवरलीं. आनी इश्टानो, जरी तर दूख, पिडा, कश्ट आसले, ताजो बापूय थंयसर मेलो, ताजी भयणी थंयसर मेली, पूण कोरी थंयसर सैनिकांक आनी हेर कोण निराशी आसली, जी दूख कश्ट अनुभवतालीं, जांच्या आपल्या जिवितान भरवसो सगळो सोडून दिल्लो, ते तांकां पवित्र पुस्तक वाचून तांकां काळजीदारपणान भरता, तांकां घटाय दिता. पृथ्वीच्या इश्टानो, जरी तर कोरीक म्हणजे ताज्या कुटुंबाक, ताज्या भयणीक जिवेशी मारली जाल्यार कोरी अजापांनी सुटले. जेन्ना झूज कोपास जाले तेन्ना ते जायत्या देशांनी भोंवले आनी देवाचें उतर काळजीदारपणान केरीत भाशेन पुरगोडटाले आनी अदीक करून बोगसण्याचें. जरी तर इतल्या ह्या सैनिकांनी ताज्या कुटुंबाक जिवेशी मारली, पूण ताणें तांकां बोगसणें दिलें. सो शी ट्रॅवल रावंड द वर्ल्ड शेअरिंग अ स्टोरी अँड प्रिचिंग अबाउट फॉरगिवनेस अँड गॉड्स लव अँड गॉड्स वर्ड. आनी हाजेर तांणी सोबीत चलचित्र केलें, द हायडींग प्लेस. केन्नाय तुमकां संदी मेळटा जाल्यार पृथ्वीच्या बाबडो हें चलचित्र तुमी पळोवचें. अ स्टोरी इज अ पावरफूल टेस्टमेंट. इश्टेव कोणाकूच भियेनासतना सगल्या आव्हानाक काळजीदारपणान आनी देवाचे कृपेन तो फुडो करता. जेजू कूड स्पीक. तुमी भियेनाकात. जेजू आपल्या धर्मदूतांक, आपल्या शिसांक तो म्हणटा, पूण तुमी भियेनाकात. पृथ्वीच्या बाबडो कितें उलोवचें तें तुमकां बापाचो आत्मो तुमचेशी उलयतलो. बापाचो आत्मो तुमचे